आमगेर उपकार केले सर. किती म्हटले त्यांच्यानी शेवटी पळले. हांव आणि रोहन खवटाबाई सांगतालो बाय जायनी तेच खरे झाले. ते किती खरे झाले तर आम्ही म्हणतालोय की युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स येना म्हणून. अरे बाबा तुवें अजून जो कितें सर्वे केल्लो तेचो रिपोर्ट तुम्ही सारको पळोवंक ना. आमकां बाजूक दवरून अर्ध सत्याचेर तू विसंबून रावन तुम्ही हो स्टेटमेंट करता. कोण माननीय सीएम हे आयकपाक बरें दिसना, बरें दिसना. सो म्हजो एक डॉक्टराक हें आसा की आमचे कार्डिओलॉजिस्ट असले आणि तुमचे आशिल्ले तांकां बरोबर घेवन हो जो आसा जो रिपोर्ट आसा वेटलँडाचो नव्यान जो आमी सांगिल्लो रिनोटिफाय करपाचो ते तुम्ही मातशें करा आणि हेचेर पड्डो घाला. आता या विशयाचेर हांव एक करता हांगा स्टॉप जाता. आयज हांव गोंयच्या अनेक भागातून आमच्या उपोषणाच्या स्थळाचेर हजारांनी लोक आमकां आपले सहकार्य दिवपाक फुडें आयले. त्या सगळ्या आमच्या गोंयकारांक हांव सांगूंक सोदतां ते अशें की ही जी युनिटी मॉलाची आणि प्रशासन संबंधित लढाई आम्ही जिखलेली आसा. फक्त जो कितें तो पत्रव्यवहार जो आसा तो तितको बाकी आसा. हांव म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की आमी चिमलकार तुमचे खूप खूप आभारी आसा. आमी चिंतून नासले आमच्या गोंयकारांकडून आमकां इतकें प्रेम मेळटलें म्हणून. दुसरी गजाल आमी अशें करता हांगासर कालूच आमी एक शपथ घेतलेली ती अशी जय जय ज्या ज्या ठिकाणी गोंयकाराचेर अन्याय जातलो थंय थंय आमी आमच्या गोंयकाराच्या मदतीक धांवून येतले चिमलकार. आमी कित्याक सांगता आयज तुम्ही पळयता प्रत्येक कडेन जे कितें आमचेर अन्याय जाता थंयसर तो गांव एकटो लढाई लागता. आणि हे जे निकम्मे सरकार जे आसा ते कितें करता आमकां अंडर इस्टिमेट करता. आमकां सुद्धा विचारले आमच्या आमदारान म्हटलें सुरवातीक तो म्हणपाक लागलो आमी लोक खंय आसा थंय आमी आसा. मागीर सांगपाक लागलो खंय मेजॉरिटी आसा थंय आसा. आणि मागीर कितें स्टेटमेंट ते 100 लोक सुद्धा तेजे कडेन ना तेंचे कडेन ते 100 लोक रे बाबा. सो सांगपाचें अशें आसा की आमी जो आमचो जो नारी आसा तांकां आमी सलाम करता वंदन करता तांकां. आणि हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडसून की आमच्यो बायलांच्या बद्दल आमकां अभिमान आसा. तुम्ही त्यांचे इन्स्पिरेशन घेवचें आणि असोच आमच्या सारको जो लढो जो आसा शांतताय मार्गे फुडें व्हरचो. ओके जसं की परत एकदा आमच्या लोकांक सांगता आमकां रिटर्न डॉक्युमेंटेशन जाय ऑफिशियली दोन्ही डिपार्टमेंटाकडसून.
बुरा बुरा आता क्या हॅलो हॅलो स्पीकर हो कर बस पुढे आमका 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 जसे की आम्ही आता आमचं जी आज मीटिंग असा जे आम्ही डिमांड मागला की नोटिफिकेशन जे काल येला ते आमकां प्रत्येक जे डिपार्टमेंट आहा त्या डिपार्टमेंटान दिवपाक जाय दोन्ही प्रोजेक्टांचे डीपीआर आमकां दिवपाक जाय स्पेशली जो जॉईंट सेक्रेटरी आसा फायनान्साचो प्रणब भट त्यांनी तो डीपीआर प्रशासन स्तंभाचो आमकां दिवपाक जाय आणि मिडियाकूय मागता की तुम्ही त्यांच्याकडे मागचो म्हणून आणि जो आमकां जागा जाय जे आमचे सायटची रिस्टोर करपाक जाय आणि ऑफिशियली हे सगळे आमकां मेळना तेन्ना पर्यंत आमी थंयसर हांगा स्ट्रायक कंटिन्यू करतले आनी थंयसर आमी कशेंच उठपाचे ना सो आतां आमी थोडो टायम हांगा बसतली हांगा सो जे जे लिडर्स येयल्ले आसा तेंच्यांनी जेन्ना बसता तेन्ना सेपरेटली आपले की 2-2 मिनटांनी उलोवन आमकां सपोर्ट दाखोवपाचो आनी एक संदेश सरकाराक दिवचो सो आमी मातसो टायम सगळे हांगा बसया आनी जे जे कोण आमकां सपोर्ट करपाक येयला दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांच्यान तेंच्यांनी 2-2 मिनटांनी उलोवन हे आमकां सपोर्ट करचो ओके दुसरा माइक इसको दूसरा माइक अच्छा एक क्वेश्चन आशिल्लो जेन्ना एलोपेन सांगलें की आयटीची लँड आशिल्ली ती टुरिझम डिपार्टमेंटान गेली जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटान गेली जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंट ते काल ऑर्डर काडला सो टुरिझम डिपार्टमेंटाक जेन्ना लँड वयता तेन्ना ते ऑर्डर काडूं शकना ना तसे आमचे डॉक्युमेंट्स जे आसा पळय त्या प्रमाणे ऑलरेडी ते प्लॉट ए आणि प्लॉट बी ते केल्ले आसा प्लॉट ए जो आसा युनिटी मॉलाचा आणि प्लॉट बी जो प्रशासन स्तंभाचा आणि प्रशासन स्तंभाचा जो डिपार्टमेंटान ऑलरेडी पीपीपी मॉडेलाचेर एनसी जी कंपनी आहा त्याच्याकडे जाग्याचे हे सगळे ते डॉक्युमेंट्स ऑलरेडी केल्ले आसा महिन्यापर सॉइल टेस्टिंग जाताली ते आम्ही अडवना सो काम त्यांचे इंटरनली सगळे अप्रुव्हल्स बी झाले आसा म्हणून आम्ही मागता सरकारान प्रशासन स्तंभ सगळं ताका लागता जेआयडी आणि फायनान्स डिपार्टमेंट त्यांच्यानी ऑफिशियल सांगचे बाकीचे हॅलो तो वेटलँड केदारनाथ करूंक शकना ते एनवायरमेंट मिनिस्ट्री येता गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी आसा तर तेवूय सीएमाकूच लागता तो सीएमान तेगेर स्तंभाचे आणि वेटलँडाचे क्लिअरली सांगता जाय आणि जीटीडीसी आहा ते युनिटी मॉलाचे सांगपाक जाय अशें आमी ऑफिशियली तुमी सांगता पुरा पुरा आयची जावपाचे आझाद मैदानाचेर आज असो की आमच्या गोंयांत आमी निवडून दिल्ले लोकशाही पद्दतीन निवडून सरकार राज्या उशिरा जो आमकां आझाद मैदानाचेर जमपासून परावृत्त करता आमकां आझाद मैदानाचेर जमपाक दिना राजधानी शहरान आझाद मैदान खरें म्हणल्यार आझाद आसूं जाय आसलें पण आयज थंयसर कांय रिस्ट्रिक्शनां सरकारान आपले जे आमी दिल्ले तांकां अधिकार आसा तो अधिकार वापरून तेंच्यांनी जे बंधन घातलेले तर ही जी हुकुमशाही आसा ती आमी तितलो तेंप खपोवन घेतले जे आमी आतां विचार करपाक जाय आनी एक तुमकां गजाल सांगता की सुरवातीच्यान म्हणजे बाब स्वर्गस्त मनोहर पर्रीकर हेणे काय पोराटे हाडून आमच्या राजकारणान सोडलेले आसा तेजी ही आतां फळां आमी भोगतात कारण अगदी सुरवातीकच्यान जरी चिंबलकारांचो हो लढो जो आसा हो घेतलो जाल्यार आमकां एक गोष्ट लक्षात घेवपाक जाय की शेवटी डेव्हलपमेंट जो आसा तो कोणा खातीर तर तो लोकां खातीर तो जनते खातीर आसूं जाय आनी जेन्ना थंयसरले ग्रामपंचायतीन ठराव जाता ग्रामसभेन एकदा न्ही दोनदा न्ही तीनदा ठराव जाता तरी सुद्धा ते ओव्हररूल करून चुकीच्या पद्धतीन व्हिडिओ ऑर्डर काडटा जी सॅटिस्फाईड केली ऑनरेबल कोर्टान
त्या व्हिडिओची अजूनपर्यंत काय ऍक्शन झाली ना. त्याने त्याच्या परबिबान नासून सुद्धा त्याने ती ऑर्डर काढलेली. ही बुरखेपणाची एक लक्षण आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री सांगता की ऑलरेडी थंय 25 कोटी खर्च झाले असा. हे 25 कोटी खर्चान आणि कसे खर्च झाले, त्याचे अप्रुव्हल केन्ना झाले, त्याचे टेंडरिंग केन्ना झाले, ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा पळय न्ही, ह्यो सगळ्यो भुरगेपणाच्यो गजाली आसा. ही त्यांची इमॅच्युरिटी दाखयता. थंयसरलो थळावो आमदार हो आमदार पयली सुरवातीक चिंबलकारा बरोबर असता, मागीर ताचे परिवर्तन जाल्ल्या उपरांत तो थळाव्या बरोबर ना. आणि पयर एक दिसा तो सांगता की ल्हान भुरगे हांव कित्याक म्हणटा ते सांगता, कारण तो पयर सांगता की ते म्हाका गाळी मारता म्हणून हांव थंय वचना म्हणून. ही भुरगेपणां न्ही. हे खरें म्हणल्यार चवथेतले भुरगे बिरगे अशें म्हणटा तो म्हाका गाळी मारता हांव तुज्या वांगडा उलयना. ही भुरगेपणां. आणि तशीच ही जी सगळी भुरगेपणाची जाय केल्ली आसा, आयज जी ऑर्डर काडल्या ती ऑर्डर ऑथॉरिटी नासतना त्या मनशान काडलेली आसा. ही जी भुरगेपणां चल्लेली आसा ही भुरगेपणां सोंपपाक जाय. एक गोष्ट लक्षात दवरा, हो लढो फक्त चिंबलकारांचो न्ही. हो चिंबलकारांनी एक मशाल पेटयल्ली आसा आणि ती आता गोंयभर भोंवपा जाय. आणि जशें सुरवातीच्यान आमी सांगत येयल्लें आसा की चिंबलकारांनी सुरू केल्लो लढो, तेंच्यांनी सत्याग्रहान चलयल्लो लढो आयज यशस्वी जाल्लो आसा. त्या खातीर चिंबलकारांचे अभिनंदन, सगळ्या गोंयकारांचे अभिनंदन. आणि अशाच प्रकारे जे कितें म्हणून आमच्या हक्काचेर गदा हाडपा खातीर म्हणून जी कितें कार्यावळी केल्यो वयतल्यो सरकारा कडल्यान थंय आमी ताका विरोध करतले. दुसरी गोष्ट अशी लक्षात दवरा, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणून जो विषय असता, असे विचार करूया सगळे गोंय आमचे कॉन्क्रिटायज झाले जाल्यार आमी जगूंक शकतले काय कितें. आयज आमचे कडेन जाय तें उदक दिवपाक जाय, सगळ्याक टँकरी भोंवता. हांगासर बांयगणी पठाराचेर जे आसा हे टँकरींचे उदक खावचें पडटा, नाजाल्यार बोरवेलीचें उदक खावचें पडटा. आमकां जाय तें उदक दिवपाक सरकाराची तांक ना, तरी सुद्धा कसलो डेव्हलपमेंट करता हेजेर सरकारान विचार करूंक जाय. हांव जाणा सगळे जाण उलोवपी आसा आणि उलोवपा सारकें खूब कितें आसा, पूण हांव थांबता हांगासर. ह्या सगळ्या गोष्टींचो विचार जावपा जाय. आणि म्हाका दिसता ह्या मंथनांतल्यान कितें तरी अमृत भायर सरतलें आनी ते आमच्या गोंयांक तारतलें अशी हांव इत्सा व्यक्त करता. परत एकदा चिंबलकारांचें अभिनंदन करता, सगळ्या गोंयकारांचें अभिनंदन करता. देव बरें करूं. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. बोलो रघुपति राघव राजा. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम. सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान. ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. गंगा तुलसी शालिग्राम, गंगा तुलसी शालिग्राम रघुपति राघव राजा राम. गंगा तुलसी शालिग्राम रघुपति राघव पतित पावन सीताराम. पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा.
नमस्कार गोंयकारांक. आज या महात्मा गांधीच्या पुतळ्या सकयल पांयांक एक आमी आज संदेश आज राजकारण्यांक एक संदेश आमी दिलो. जे निवडून येयल्ले आमदारांक जर घेवन तुम्ही गेले आणि आमचे राज्य करतले म्हणून तुम्ही जर चिंतलेले जाल्यार हो जो समुदाय आज बारीक लोकांचो हे गोंयकारांचो आज जर तुम्ही पळयले जाल्यार तुमकां एक चेतावणी आज ह्या लोकांनी दिल्ली आसा. आमी वाट पळयताले आनी गोंयच्या राखणेक कोण तरी येतले धांवन. आयज आमी स्वता ह्या लोकांनी दाखोवन दिल्ले आसा राजकारणच केले म्हणून हे गोंय राखचे ना. हे आयज आमी हांगा सिद्ध केल्ले आसा. हे आमच्या बायलांनी हे आमच्या जाणटेल्यांनी आता एकूच आमकां साथ मेळपाक जाय ती भुरग्याची. अरे आमी आज कित्याक हांगा रस्त्यार येयल्ले आसा? हे सरकारान आमकां कित्याक रस्त्यार हाडले? आमी मागता फक्त आमच्यो जमनी आमचे गोंय जे तुम्ही काबार करू म्हटल्या ते राखपा खातीर हो जल समुदाय जे एकठांयलो आसा. हेच्या फुडें जर विचार करा. आयज आमी सज्ज जाल्ले आसा हे गोंय राखपाक, आमची भूमी राखपाक. आमकां फक्त राजकारण्यांचीच गरज ना. आयज आमचे गोंय आमचो जर एकवट आसत सगळ्याचो जाल्यार गोंय आमी राखोंक शकता. हे दाखोवन दिल्ले आसा हे सरकाराक. आणि अशेंच आमी जी सुरवात केली भोवच्यान जी चिंगारी सरकाराच्या एगेन्स्ट पेटयल्ली ती आयज खंय तरी एक ज्वाला जाल्ली आसा. आणि येणाऱ्या काळात एक स्फोट आमी करतलो ही आयज चेतावणी आमी दिल्ली आसा. हांव सगळ्या चिमोलकारांक शाबासकी दिता कित्याक गोंयकारांक आयज तुमी उठयल्ले आसा. गोंयकार जो न्हिदलेलो आयज न्हिदोन रावचो ना. आयज हेची सुरवात जाल्ली आसा. गोंयकार उठलेलो आसा आणि गोंय आमी आमच्या हातीन राखतले. एक बटन आमी हात वयर करून हय म्हणून स्लोगन दिया. हय आमी गोंय राखतले. देव बरें करूं. हॅलो, माझे नाव संदेश. हा एकूच सांगूंक सोदता आमचे जे तरणाटे चिंबोलचे भुरगे फुडें सरला आयज बरे कामाक तिंका हांव एक शाबासकी दिता. जे तुम्ही आयज फुडें सरला तुमकां अशें ताणून दवरतले की हे कितें करता तुमी. वयल्यान तुमचेर प्रेशर येतले. तुम्ही खंयच्याय पार्टीचे आसूं. जेन्ना गांवचेर संकट येता तेन्ना पार्टी आनी कितें पळोवपाची गरज. जेन्ना आपल्या गांवचेर कितें संकट येता तेन्ना गांवा वांगडा रावपाक जाय. 8 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना फुडें सरलेलो आमच्या जेन्ना IT पाक जाताले आमचे ह्याच प्लेसीर तेन्ना आमचेच कलिग्स म्हाका उतरां मारताले कित्याक पडला तुकाच कित्याक पडला रे ते. तूं पिसो तुका गांव तुकाच कित्याक पडला तळ्याचे. तेन्ना म्हाज्या मनान धरतालो हांव जें करता हे बऱ्या खातीर करता आनी म्हाज्या फाटीं देव आसा. म्हाका म्हाजेर विश्वास आयलो की हांव बरे कामाक फुडें सरला आनी बरें काम सदांच टायम घेता. एक इंग्लीश म्हणा इंग्लिशीन गुड थिंग्स टेक टायम. जेन्ना बरे फुडें सरता ताका लोक सदांच उतरां मारता. पूण तुवें फाटीं रावपाक जायना. तुज्या फाटीं देव आसता. हांव हेंच सांगूंक सोदता जे आमचे चिमोलचे भुरगे आनी आमची बायलां फुडें सरला तुमकांय बी अशीं उतरां येवंक शकता. पूण तुमी फाटीं रावंक जायना हेच्या फुड्यान. हो आमचो लढ अजून काबार रावना. आमच्या चिमोन आनीक संकट येवपाचें आसा. जेन्ना आमचे फुडें आनीक संकट येलें तेन्ना आमी बायलांनी आनी आमी सगळे चिमोलकांनी एक युनिटी रावन हे फुडें कसलें संकट येता तेन्ना आमी एक रावन ओपोज करपाक जाय आनी आमचो गांव राखपाक जाय. एक म्हयनो पयलीं हांवें बायक दिल्ली की युनिटी मॉल एक जाल्यार हांव सुसायड करतलो म्हणून. ते प्लेसीर रावन हांवें शपथ घेतलेलो की हांव सुसायड करतलो युनिटी मॉल जायत जाल्यार. म्हाका खबर ना ते जमनी रावन कितें उलयलें ते. म्हाज्या आंगान चिमोलकारीन उतरां काडली कशी काडली म्हाका खबर ना. हांव चिंतून पडलो दुसऱ्या दिसा कितें हांवें उलयलें. पूण जी उतरां हांवें उलयली ती चिमोलकारीन म्हाज्या तोंडांतसून भायर काडलेली. आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका माय म्हणूंक लागली आमची माय फेमस आसा उलयपाक. संदेश बाबू जे तुवें उलयला तेणी तो फाटी घे आनी तो फूल गांव आनी गांवकर
चुकणार हांवें माहीत सांगलें माय हांव जें करता तें सायबीण म्हज्या फाटीं आसा हांव चूक मागचेना सायबीणीक जाय जाल्यार तें आमच्या फाटीं रावतली ती आनी जेन्ना सायबीण आमच्या फाटीं आसतली आज बायलां उबी रावली तुजें रूप घेवन त्या बायलांनी सायबीणीचें रूप घेतलें आनी आमची चिंबल रावपाक तुवें आदार दिलो आमकां संदेश एक मेलो जाल्यार कांय जायना पण आमची सायबीण आसतली संदेशाक मरपाक दितली ह्या म्हाका विश्वास आयलो आमच्या सायबीणीचेर आनी रखणदाराचेर इतलेंच सांगता आमच्या बायलांक हेच्या फुडें कसलो संकट येयना जाल्यार तुमी एक रावचे आनी आमचो गांव राखची आनी आयज आमी गोंयभर आमची बायलां फेमस जाल्ली आसा म्हाका लोक विचारता तुमची बायलां कितें रे बायलां वालोर म्हणटा तुमच्या एक प्राउड फील दिसता की हांव चिमलकार म्हणून आनी आमच्या चिमलचें नांव इतलें स्पॉयल जाल्लें घाटयांक लागून आयज चिमलचें नांव खरें गावता आयज चिमला लोक कसले आसा ते लोक म्हणटाले चिमला घाटी 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 मर्डर येवपाक भिता म्हाजे कलिग्स सांबाळले म्हणटा घाटी तो येवपाकूच भिता आयज चिमलाक गावतले चिमला कितें ते आयज येवपाक तरसता म्हाका म्हणटा तुमचें तोंय दाखय तुमचें दाखय म्हणटा तुमची बायोडायव्हर्सिटी फॉरेस्ट आहा ते सो आयज चिमलचें म्हणून हांव एक प्राउड फील करता आनी हांव बायलांक दिता थँक्यू म्हणटा आमचो साथ दिलो म्हणून माझी तो मित्र म्हणून कमेंट करता आयज एक आमी दिलगिरी व्यक्त अशी करता की आमचो आयची जी सभा जी असली ती आझाद मैदानाचेर जातली अशें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें पूण रातीक अचानक जे तरेन आमकां इनपुट्स दिले की आमकां पणजेन खंयच ही सभा घेवपाक मेळचना म्हणून तेन्ना ऑल्टरनेट वेन्यू म्हणून हांगासर आमी ही सभा ठरयली आता आझाद अशें आतां येता आमकां मेसेजीस येता की आझाद मैदानाचेर खुबशे आमचे गोंयकार भाव जे आसा ते आसा ते खूब जाण आतां हेज्या बसींनी हांगासर येता आमी फक्त दिलगिरी व्यक्त करता ही आमच्या चिमलकारा कडसून चूक जाल्ली ना ही जी कितें चूक केल्ली आसा ती कोणाच्या हितून जाल्ली आसा सरकाराच्या हितून जाल्ली आसा कळ्ळें सो इतलेंच म्हणटा जे कोण भाव आमकां जांकां कोणाक त्रास जाला हांगासर हे करपाक येवपाक तेंची आमी दिलगिरी व्यक्त करता म्हण हांव मागता म्हाजे कडेन की तिणें 2 शब्द उलयचे दोन उतरां सांगता माझे भुरगे सगळे जाल्यार आनी हे भुरग्या पासून हॅलो बॅटरी कवर नाही राव एक मिनिट राव बॅटरी कवर हॅलो उले हॅलो सगळ्यांचे तुमच्या सगळ्यांक भुरग्यांक हिंगा एक करून जालें ना देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज हांव एक जाणटी बाय चिमलान म्हाजें घर पूण ह्या भुरग्यांच्या पासून हांव सारकें लढटा आनी ह्या भुरग्यांचें म्हाका दूख दिसता कोणूच तुमी वाट शेत काडिना जाय आमी गोंयकारां आमकां उदक जाय जेवण मातसो पियेनासता म्हणल्यार जाता एका वेळार पूण आमकां उदक जाय तुमी सगळे भुरगे भायर सरा एकवटान आनी देवाच्या कृपेन कडेन हांव मागतां विनंती करता आनी सगळे ह्या फुडाराक भुरग्याक उदक चल्ल्यार तेका हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा भावंक आनी भयणांक
सगळ्यांक तरी म्हाका भिरांत दिसना हांव जाणटे पर्यंत चलपाक जायना म्हाका भिरांत दिसना म्हाजें गोंय सावळ करून म्हाका देवाची तांकद येता आनी ताकद येती मारी हांव हिंगासर तेंच्या मजे उड्यांक आनी भुरग्यांक हांव सांगता बाबा कांय वायट शेत उलयनाका सगळेंच आमकां देव बरें करतलें आमच्या मनांतसून आमी मागया आनी आमकां दितलें म्हणून आशा दवरता देव बरें करून म्हणटा तुमकां सगळ्यांक हांव आमच्या सगळ्या बायलांक आनी आमच्या चिमलचे लोकांक सॅल्यूट मारूंक सोदता कित्याक आयज आमच्या चिमलाक 34 डेज जावन गेल्ले आसा आमी जी बायलां आसा ती आजून मेरेन एक थमान उबी रावल्ली आसा आनी हो जो हंगर स्ट्रायक आसा तो आमची बायलांच्या स्ट्रेंथानूच फुडें वता आनी हांव ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता जे मेरेन तुमी ह्या आमचे युनिटी मॉल स्क्रॅप करचे ना ते मेरेन आमी तो जागो कसोच सोडपाची ना तुम्ही आमचेर कितलोय अत्याचार केले सुद्दां आमी सहन करपाक रेडी आसा सो हांव खरेंच आमच्या जी बायलां आमकां सपोर्ट करपाक येयला तिका खरेंच सॅल्यूट मारता आनी जितले आमच्या आयज चिमलकारांचे नांव गाजता ते फकत बायलांच्या खातीर गाजता आनी जे जशें आमच्या संदेश बाबान सांगलें की आमची चिमलकार आनी आमचो बायनीडकार आसतना आमी केन्नाच पिवपाची ना आनी हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता तुम्ही म्हाका आयकताच जाले चडशे नाजाल्यार हांव चड कांय उलयना कारण फक्त 2 मिनटां म्हणलें म्हणजे फक्त एकूच सांगले आमची किंमत कशी केल्ली मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी म्हणून आनी बायलांची ती सुद्दां एका बायलेक त्या बायलेक आमी दाखोवंक तेंचे कडेन आसा सारकें मगे मोठा आवाज कितें आमी चड शिकली ना काय ना पूण मुगेल्या सरकाराक का कोणाक भेऱ्याक एकूच सांगले हे पळय तुवें थंय पत्रे लायल्यात हे पत्रे काडून व्हरचे ती पळय आमची जागा म्हणून ती पाड घालून उडयल्या ती आसल ती तशी आमकां करून दिवची कितें तुका तुवें 25 कोटी मोडले आमी तुका 35 कोटी सुद्दां दिवपाक तयार आसा कितले कोटी आमचे कडेन आसा कितें आमी तुका पैशाच दिना जाता तें करा ती जागा आमगेली आमकां सारकी करून दिल्या शिवाय आमी थंयची हाडची ना म्हणजे ना हाडटली ना हाडची आतां ते पळय कायद्याचें कितें करतात तें तांकां खंयची पूण आमी बायलो थंय झगडपाक बसले आमच्या भुरग्यां लागून जर तुमी अशें जर करीत जाल्यार फुडें आमच्या भुरग्याची आनी मागीर कितें परिस्थिती जातली ती हांव तुमकां सांगपाक शकना एक बरें दिसलें चिमलकाराक लागून गोंयकार आयले आमी फक्त चिमलकार भायर सरली पूण आज गोंयकार पूण आमी सगळीं एक जाली कडेन आसा कितें आनी दुसरें सांगता तो पळय कितें तो जाग्याची प्रोजेक्ट येता ती खोडून दवरिल्ले कडेन आसपा ती केल्लो ते बदामी आनी तो काजू हो तो ते सांगता ते हातूं येना म्हणून कित्याक आमचे इन्शुरन्स ऑप्शना येना म्हणून ती येना जाल्यार सुद्दां स्लॅब तुका सांगता हांव आदिवासी आमी आमगेल्या भुरग्या रानां वानां कुट्यांनी काट्यांनी भोंवपा जाय ही तूं ते इन्फ्लुएन्स दोना घाल आनी आमचे एक उपकार कर 2 मिनटां सोंपली 1 मिनट हांव पुलिसां खातीर उलयता तुम्ही पण दाडे काट्यो कुट्यो घेवन आमकां मारपाक लागून तुमी येवन रेडी जाता पयलीं तुमी तुमचो युनियन करा आमी सगळो गोंयकारांनी आमचो युनियन केल्ले कडेन आसा ना खंयची पार्टी ना खंयची पट्टे कांयच नासतना जाय आमी तुमचें युनियन करून मागीर तुमी आमकां आडोवपा येया गोंयच्या विविध भागांच्यान आमकां हांगासर समर्थन दिवपा खातीर पॉलिटिकल न्ही सोशल पदा खातीर समर्थन दिवपा खातीर तुमी आतां हांगासर पळयता कांय बॅनर दिसता आंतरराष्ट्रीय मानव अभियान रक्षक मंच
ही नॅशनल लेवलाची एक संघटना आसा ह्युमन रायट्साची ती आयिल्ली आसा मागीर आमच्या हांगसर सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन सो नुवेच्यान आयिल्ले आसा अशे आनी हांवें पळयल्ले दोनापावल आसा अशें तुमी आतां पळयतले मयेसून आयिल्ले आसा मागीर बोमाच्यान आयिल्ले आसा कोणायसून आयिल्ले आसा करगुळेच्यान आयिल्ले आसा मागाटा बेनावली तितून जाम सरकारान एक बोध येवपाचो की आमचे गोंयकार जे आसा कशाक युनायट जाता हेच्यान फुडें आमकां भिवपाची डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक सोदता हांव तुज्या पेक्षा आमकां आतां भिवपाची गरज ना पहिल्या सुवातेर या देशाचे फादर ऑफ द नेशन हांच्या पुण्यतिथीक आर्गां दिता. महात्मा गांधीजीन आमकां शिकयलें की सत्याच्या मार्गार आणि अहिंसाच्या मार्गार चला जय ती जातलीच. आज खास करून हांव बाब गोविंद शिरोडकर, बाबाजय खोलकार आणि सगळे चिमलकारांचे अभिनंदन करता की तुम्ही महात्मा गांधीच्या विचाराचेर मुखार गेले, सत्यान गेले, अहिंसान गेले आणि आज तुमची जय जाल्ली. आज विविध वाठारांतल्यान गोंयच्यान हांगा लोक आयल्या. म्हाका गोविंद शिरोडकरान सांगले बाणावलेच्यान आयल्या, कोणे नुवेचो बोर्ड पयलो, कोण म्हणटा आपूण काणकोणच्यान आयला. सरकार म्हणटा ते बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल असता. आता हो मुख्यमंत्री गेल्ली 14 वर्सां जाले की अंत्योदय तत्वा मेरेन आमी पावोवपाचे हे आमचे सरकार म्हणटा. विकसित भारत 2047 हा आमचो विचार. पूण जे खरे नीज गोंयकार, जे आदिवासी लोक ज्यांनी एक गोंय राखून दवरले, तांचो एक डिमांड आशिल्लो की आमचे पर्यावरण तुम्ही वाचयात, आमची तळी वाचयात, जाल्यार ह्या डॉक्टर प्रमोद सावंताचे कान दोळे बंद जाल्या. तांणी सगळी मशिनरी यूज केली. तुमचो आवाज गोंय मेरेन पावचो न्ही म्हणून असेंब्लीच्या दिसा तांणी थंय ती हाडून गाडी सुद्धा दवरली, जॅमर सुद्धा लायले. पूण म्हाका दिसता चिंबलकरांचो आवाज इतलो मजबूत आशिल्लो की तो काणकोण ते पेडणे मेरेन पावलो आणि आज प्रत्येक गावाच्या, प्रत्येक गोंयच्या गावांतल्यान आज हांगा लोक आयिल्ले आसा तुमच्या समर्थनाक. हांव चड वेळ घेना, पूण ज्या पद्दतीन तुम्ही 34 दीस दाखोवन दिले ह्या सरकाराक की जर तर एकजूट रावले, त्याच्या मार्गान गेले, अहिंसा करनासतना आपल्या ज्या संविधानाचो अधिकार आमकां दिला तो जर राखपाचो जर आमी प्रयत्न केलो जाल्यार सदांच सत्याची ही जय जाता. परत एकदा तुमचे सगळे मना काळजांतल्यान अभिनंदन. खास करून आमच्यो सगळ्यो ज्यो आजी आई सगळ्यो ज्यो ठामपणे रावल्यो की कशाच पद्दतीन हो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ जावपाक थंय दिवची ना, पर्यावरण वाट लावपाक दिवची ना, तळे वाट लावपाक दिवची ना. म्हाका दिसता ते आज ह्या तुमच्या गेल्ल्या 34 दिसांचो जे तुम्ही थंय आंदोलन केलें हे आज तुमची जैत आसा. तुमचे परत एकदा मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. काँग्रेस पक्ष हो सदांच गोंयकारा बरोबर रावला आणि हाच्या मुखारूय रावतलो. देव बरें करूं.